गोंयच्यो मीन खणी बंद जाले तेन्ना मीन खणीच्या आदाराचेर लोकांनी रीण काडून धंदो केल्लो तांकां त्रास जावचो न्ही म्हूण सरकारान आदार दिवपा खातीर मायनिंग डिपेंडंट रिलीफ येवजण चालीक लायिल्ली. गोंयचे मीन खणी चालू करपा खातीर सरकाराक अपेस येतकीच भाजप सरकारान आतां मायनिंग डिपेंडंट रिलीफ येवजणेची मुजत वाडयल्या. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर बार्स धनी संघटनेन सरकाराचे आभार मानल्यात. By the government, we are very grateful to our Honorable Chief Minister. In spite of being sick also, he has extended our debt relief scheme for a period of 6 months, that is up to 31st of March 2019. And same way, we request the government to also clear the files of Cooperative Bank and EDC and L&T Finance, which my members have still not got 30%. And if this 30% is given to them, then they will also be in a position to clear the loans. मायनिंग डिपेंडंटची जी डेप्ट रिलीफ स्कीम आसा ती सरकारान म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री जे मनोहरभाई पर्रीकर आसा तांणी एक्सटेंड केल्ली आशिल्ली, पण आज ते गॅजेट नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव तांकां धन्यवाद दिता. गोंयच्या भाजप सरकारान केंद्र सरकारा कडेन मागणी करून गोंया खातीर कायद्यान बदल करचो अशी मागणी केल्या. Business or restarting of mining, we request the central government to amend MMDR Act 1987 because that is the only solution left, only option left. And we are hoping that the central government will do it in the coming parliament session. हांव एकूच मागता की गोंयचे मायनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तिनी खासदार आणि सगळ्यांनी मिळून दिल्ली जर एक रिप्रेझेंटेशन केलें आणि दिल्ली जर बरे भाशेन पावर लायली, शक्ती लायली, सगळी ताकद लायली जाल्यार गोंयचें मायनिंग परत चालू जाल्या उपरांत जे हे डेप्ट रिलीफ स्कीम दिल्ली आसा ती डेप्ट रिलीफ स्किमाचो फायदो जे उरिल्ले लोक आसा, मागीर ते ट्रक ओनर आसो, मागीर ते बार्ज ओनर आसो, मागीर ते मशीन ओनर आसो, अन्य खंयचेय लोक आसो, तरच ताचो फायदो जाता. जंतर मंतराचेर 2012 अशाच प्रकारे मायनिंग डिपेंडंट सगळे एकठांय जावन सगळ्यांची जी मायनिंग शक्ती आसा ती शक्ती ही केंद्र सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर आनी ते शक्तीच्या रुपांतल्यान मायनिंग कितलें चालू करपाचें आशादायक आसा आणि एसेन्शियल आसा गोंया खातीर मायनिंग. कारण मायनिंग चालू जावप म्हणजे गोंयच्या जनते खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंयच्या सगळ्या इकॉनॉमा खातीर इकॉनॉमी जी वाडपाक जाय त्याच्या खातीर लाभदायक आसा. म्हणून जंतर मंतर जे धरणे कार्यक्रम ठरयल्लो आसा गोवा GMPF मायनिंग डिपेंडंटच्या अध्यक्षान आणि सगळ्यांनी मेळून ते खरोखरच एक शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर आसा. कारण तुम्ही पळयल्यात महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण हे एका दिसा भितर हे विधानसभेत मांडले गेले, पास केले गेले आणि ते पास करून एका दिसा भितर गव्हर्नरान ताका लिगल आयडेंटिफिकेशन दिलें. हे जर शक्ती प्रदर्शन जावपाक जाय जाल्यार हे शक्ती सगळ्यांची एकवट आसपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता सगळे एकठांय जावन हांच्यांनी एकठांय जावन ही शक्ती प्रदर्शन दिल्ली करपाकूच जाय अशें म्हाका तरी दिसता.